दक्षिण गोंयच्या सारजोरा वाठारात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एका 42 वर्साच्या दादल्याक मरण आयलें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण इलेक्ट्रीक दुचाकी कारीन फाटल्यान नेटान धपको दिल्ल्यान ही दुखेस्त घडणूक घडली। ह्या घडणुकेक लागून वाठारात दुख्खाचे ल्हार पातळ्ळा। मजगतीं ह्या वाठारांत लोकांक सातत्यान अँब्युलन्साचो त्रास जाता अशें आरोप थळाव्यांनी केल्या। आज म्हाका इतली दूख भोगता सांगोंक। इट इज अ व्हेरी सॅड स्टेट। सॅड म्हणल्यार सॅड एक्सिडंट जाला हिंगा आमच्या रस्त्याचेर दांडेवाडो सारजोरा रोड। फाटल्यान हाडून मारल्या तेजेर, फाटल्यान हाडून मारल्या आनी तो ही इज व्हेरी सिरियस। 40 मिनिट्स आतां एम्ब्युलन्साक फोन मारल्यार आजून पासून एम्ब्युलन्स ना। वी कॉल द पुलीस। आमगे लोकल PIक फोन मारलो। PI डायगोसरान रोकडे पुलीस धाडले आनी पुलिसांनी उबारून आनी तो व्हेरी हेवी ही वॉज। तेका पुलिसांनी आनी रमेश तुवें बी तेका उबारून गाडयान गायला आनी तेका थोयला। एंड आय होप गॉड सेव्स हिम। व्हेरी सॅड टू से एम्ब्युलन्स आतां पासून एम्ब्युलन्स ना। ऑर जालें एम्ब्युलन्स ना। सो एम्ब्युलन्स कित्याक दोत्ताय आमी? एमर्जन्सी ही एमर्जन्सी आतां तो हिंगा म्हाका दिसना। आय डोंट थिंक तो आहा म्हूण। बट पुलिसांनी तेका वयला। कसं चालू एक्शन? एम्ब्युलन्स म्हळ्यार आज हो तिसरे एक्सिडेंट हांव आतां काल गोंयच्यानचो फोन मारता आसोल ना एम्ब्युलन्स आसता। आसोल ना एम्ब्युलन्स ना। काल तेका विचारलें बाबा आसोल ना एम्ब्युलन्स कितें जालां? आउट ऑफ रोड म्हणटा। हांवें म्हणलें न्यू एम्ब्युलन्स तुमची आउट ऑफ रोड जालें हें कितें? ती सारकी लोकां हें मरे आतां हिंगा एम्ब्युलन्स आजून पासून पावलो ना। आतां ह्यो एक्सिडेंट जाल्यार ऑलमोस्ट 2 वर जालीं। आसोल ना एम्ब्युलन्स आउट ऑफ रोड म्हणटा। कुंकळ्ळे ना तेंय गेल म्हणटा। बाळ्ळी ना सावड्डेसून येता म्हणटा। सावड्डेसून ना हे लोकां फकाणेच करता जाल ना।